जनता पार्टीचा जय असो। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। मनपूर्वक स्वागत आणि सगळ्यांक आयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनाचे सगळ्यात हुनहुनीत परबेव सगळ्यांचे अभिनंदन। आयज आमी 46 वर्सां पूर्ण करून हो 47वो स्थापना दिवस आमी मनयता। भारतीय जनता पार्टी ही फक्त पार्टी एक दोन खासदारां पुरतीच मर्यादित न रावता, ही आयज करोडो लोकांचे प्रेरणा स्थान जाल्लें आसा आणि ज्या उर्बेन ज्या इच्छेन आणि ज्या आकांक्षेन ही भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाल्ली तिजो जो हेतू आशिल्लो तो हेतू आमी पूर्ण करपाक सगळे कार्यकर्ते तत्पर आसात आणि ताजोच भाग म्हणून आयज आमी पयलीं पंडित श्यामाप्रसाद डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांकां वंदन करतात, त्याच बरोबर भारत मातेक वंदन करतात आणि हो स्थापना दीस आमी मनयतात। 1951 पासून जनसंघाचो प्रवास सुरू जालो आणि थंयच्यान मागीर 1957 जनता पार्टी आणि 6 एप्रिल 1980 ह्या दिसा हो जो प्रवास आशिल्लो त्या प्रवासाचें एक सुंदर अशें नामकरण जालें, तें म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या ह्या पूर्ण कारकिर्दीतले आयच्या ह्या 46व्या पूर्ण जाल्ले दिसा निमतान असंख्य कार्यकर्ते जाणी बलिदान दिलें, तांच्या परिश्रमाचेर तांच्या त्यागाचेर तांणी केल्ले कार्याचेर आमी आज उबे आसा, तांकां आमी एकदां ह्या मना पासून आदरांजली बी दितात। भारतीय जनता पार्टी हो एक यत्न, आमची एक जी विचारधारा आसा त्या विचारधारेच्या मार्फत अंत्योदय तत्वाचेर सगळे स्तरा पयले सगळ्यांचें काम करपाक लागून आमी सगळे वचनबद्ध आसात आणि ह्या जे व्हडल्या यत्नान भितर अनेक कार्यकर्ते जे आसा त्या कार्यकर्त्यांनी आपले त्याग करून प्राणाची आहुती दिल्ली आसा, बलिदानी केल्लें आसा आणि अनेक राज्यांनी आयज आमची जी सत्ता आसा त्या सत्तेचे खरें म्हटल्यार जर खरे शिल्पकार आसा ते हे सगळे कार्यकर्ते आसा।